प्रितीच्या बाबूनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाची 12वी चीट 49 to 53 पर्यंत. आनी आयज जेजू आपल्या शिसां बरी आसा, लोकां बरी आसा आनी तो कितें म्हणटा आयज. तो म्हणटा हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक येलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता म्हणटा ना, बोगोर बेड घालूंक हांव येलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड, बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड, आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड, सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. बाबूनो जेन्ना आमी हें वाचता आमी कितले फावटी हें देवाचें उतर आयकलां आनी देखून हें आयकलां म्हणून कितले फावटी सासू सुनेचेर आड गेल्या, कितले फावट आवय धुवेचेर आड गेल्या, कितले फावट सासू धुवेचेर आड गेल्या, कितले फावटी बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापूचेर आड गेला. आनी जेन्ना अशें जालां आमी म्हणटा जेजूनच सांगलां देखून आमी अशें करता. पूण खरेंच हाचो अर्थ जें जेजू म्हणटा तो हें जालां तें एकदम आमची सजमणी बरी ना म्हणून आमी अशें केलां. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा एके फामिलीन 5 जाणां आसा जाल्यार 2 जाणां तिगांचेर वेतल्यान आड, 3 जाणां दोगांचेर वेतल्यान आड, हाचो अर्थ कितें. जेन्ना एके फामिलीन कोणूय जेजू खरेंच आपलो पाटलाव जेजूचो पाटलावदार जाता, खरेंच जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरता, तें उतर पाळटा, खरेंच जेजूचेर बावाट दवरता, तेन्ना कितें जाता. जो लोक फामिलीन खरेंच जेजूचेर बावाट दवरिना ती ह्या भावाचेर ह्या भयणीचेर वा ह्या पायचेर ह्या मायचेर आड वेतेली. कित्याक तांकां आजुनूय देवाच्या मोगाची सजमणी ना. एके फामिलीन आमी मागणें करता वय, आमी मिसाक वता वय, पूण खरेंच आमी जेजूच्या पाटलादार जाल्या, खरेंच आमी त्या उतराची आमकां सजमणी मेवला. जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाता तेन्ना कितें घडटा, आमी मोगान चलता. जो लोक आमचेर आड येता तांकां आमी बक्षिता. जो लोक आमकां वायट करता आमी केन्नाच तांचें वायटपण आमचे भितर करिना, पूण आमी फकत तांकां आमच्या जेन्ना ते आमी वायट करतात आमी तांकां मोग दिता. आनी भाव भयणीनो, एके फामिलीन कितले फावटी घडटा पाय माय भुरग्यांक वयर काडटा, मोगान वयर काडटा. भुरगीं व्हडलीं जातकच पाय मायक सोडून वेतात. पाय मायक म्हणजे सोडून वेता म्हणजे पाय मायक एका घरान एक पाटी पूत आनी धूव काजार जातकच तांणी भायर रावंक जाय, पूण तो संबंद आजुनूय आसूंक जाय मोगाचो. हाचो अर्थ कितें, हाचो अर्थ न्ही की काजार जातकच सासू माय सासू पाय सगळीं एकामेका घरा रावचितलीं आनी त्रास जातलेच. पूण जेन्ना आमी पयस रावता पूण हो मोग आमचे भितर, ही सजमणी आमचे भितर, हो जो देवाचो मोग आमचे भितर रिगला तो आमी दिता. आमी आमच्या पाय मायक आमी तांची काळजी करता आनी तांकां खरेंच आमी तांकां मोग दिता. तेन्ना खरेंच आमी जेजूचो मोग जो आमचे भितर आहा तो आमी तांकां दिता. पाय माय जेन्ना भुरग्यांक वयर काडटा जो पाय माय आपल्या भुरग्यांक मोग दिता तो खरोच देवाचो मोग. केन्नाच आवय वा केन्नाच पाय आपल्या भुरग्यांक पयस करची ना. कितें त्रास जावं, माय बुकी रावतली, पाय बुको रावतलो, पूण ती आपल्या भुरग्यांक केन्नाच सोडची ना, तांकां केन्नाच बुकेन सोडची ना. पूण कितें घडटा, व्हड जातकच भुरगीं काजार जातकच बरी सर्वीस म्हणटकच पयशे येतच पाय मायक सोडटात. तेन्ना की पाय मायन आपल्या भुरग्यांक केन्नाच शिराप घालूंक नाका,
पूण खरेंच तांचे बसोन मागणें करून तांकां बोगसून तो देवाचो मोग दिवपाची गरज. आनी हें जें शिवर्तमान म्हणटा तें खरेंच आयज आमच्या जिवितान आमच्या संवसारान घडटा. आमच्या फामिलीन आमी आड वेता आमचे भितर. कित्याक सजमणी ना म्हणून देवाच्या उतराची, सजमणी ना जेजूच्या मोगाची. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमान आमी 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 वाचता हाचेर नियाळ करुया. खरेंच ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजूच्या मोगान आमी चलुया. फकत आमच्या फामिलीन न्हय, आमच्या कुटुंबान, आमच्या इगोर्ज मातेन खरोच हो देवाचो मोग आमी जो आमकां मेवला देवा कडसून हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.